कशें जालें? हे जे प्रिजायडींग ऑफिसर आहा, हे चीफ ऑफिसर आहा, हे ऑफिसर न्हू, हेंकां ऑफिसर म्हणून म्हाका लज दिसता. हे एजंट जाल्ले आहा, हे एजंटाचें काम करता. अरे हांव हे सीएमाक विचारता, बाबा तुवें तेजे हितून कितें लायबल चिंतले आनी तुवें ताका ती यूडी मिनिस्ट्री दिली. आयज जे घडामोडी चल्ला रुलींग ऑपोजिशन हेतून लुकसाण जाता ते लोकांचे, पब्लिकांचे. आयज खंय तरी पब्लिका खातीर जे मुरगांवच्या लोकां खातीर हांव एक सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की बाबा सीएम सर तुमी प्लीज पर्सनली हितून इंटरफियर जाया आनी तुमची आयज मुरगांवच्या लोकांक तुमची गरज आहा. तुम्ही जो मुरगांवच्या लोकांक यूडी मिनिस्टर दिला आयज खंयच तरी तेज्या त्या कामांक तो फेल जाल्लो आहा. सो तेका लागून आयज तुमचे कडेन मुरगांवच्या लोकां तर्फे तुमचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी इंटरफियर जावन हे कावन्सील एकदां हाडून आमच्या मुरगांवच्या कावन्सिलाक चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन बेगीन दिवन मुरगांवची जी डेव्हलपमेंट तप जाल्ली आहा आयज खंय तरी व्हडल्यांतलो गार्बेज इश्यू, लँडस्लायड, वॉटर उदक भरून सगळे पावसान मॉन्सूनाचे सगळे प्रॉब्लेम चालू आहा ते सगळे बेगीन सॉल्व जातले जाल्यार तुमची आमकां आयज गरज आहा. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमची जाल्या ती मेन एजेंडा आसा तो म्हणटा मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा जे आयज मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान गेली 2 म्हयने जाले चेअरपर्सन ना, वायस चेअरपर्सन ना, कावन्सिलूच ना. आनी हे नासतना भर मॉन्सून सिजनान ते बीन इतलो पावस पडपाक लागला, आख्खी सिटी फ्लड जाल्लेली आसा, गटर सगळे कडेन चॉक जाल्लेले आसा, लँडस्लायडींग जावपाक लागलेले आसा, सगळे कडेन गार्बेजाचो डंप पडलेलो आसा. आनी हे सगळे एक्शन घेवपाक लागून हे करपाक लागून आयज जो कावन्सिलाचो हेड आसता चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन तेच ना जाल्लेले आसा. सो हेजे लागून एक खूब दूख दिसता की हेन पयलीं एक डेट डिक्लेअर जाल्ली तिवूय फुडें धुकली, गेल्या फावटी एक डेट डिक्लेअर जाली तिवूय पोस्टपोन केल्लेली आसा. आनी हेजे फाटल्यान जर एक कारण आसा जाल्यार हेजो टोटल रिस्पॉन्सिबल जो मनीस आसा तो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नाईक रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक आयज तेजे मिनिस्ट्रीचे अंडर हे सगळे येता आनी आयज तो खंय तरी आपलो पावर जो आसा तेज्या हातीन तो मिसयूज करपाक लागलेलो आसा. आनी मिसयूज कित्याक करता, फक्त तेजे कडसून खंय तरी आपलो तेजो पॅनल आसा तो डिफीट जाता तेजे लागून हो मिसयूज करपाक लागलेलो आसा. आनी खंय तर ताका हो इगो प्रॉब्लम जालो आसा, अहंकार जो वाडला ताजो, जो इगो ताका वाडलेलो आसा, कित्याक डिफीट तो सहन करूंक शकना. सो तेज्या लागून हो ही फक्त ऑफिसरांक प्रेशरायज करता आनी बाबा तुमी हे एक्सक्यूज दिया म्हणून सांगता. त्या प्रमाणे तेज्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे ऑफिसर हांगा काम करपाक लागले.